आम आदमी पार्टीची नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीची आज मिटींग जाली. तातूंत येता त्या 2019 लोकसभा वेंचणुकेच्या बद्दल चर्चा जाली. नॉर्थ गोवाचे सगळे वेगळे मतदारसंघात मिटिंगो घेवन व्हॉलंटियर्सा बरोबर भासाभास करून कॉर्डिनेटर्सा बरोबर डिस्कशन करून त्या भायर गोंयचे बाकीच्या वाठारांच्यान सुद्दां ओपिनियन्स घेवन की नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सींचो कॅन्डिडेट कोण आसचो हाजेर डिस्कशन जालें ह्या वेगळ्या लेवलाचेर. आनी आयच्या मिटिंगेन 4 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्लीं. आयच्या मिटिंगेंत सगळी डिस्कशनां जातकूच इट वॉज युनानिमसली रिजॉल्व की वी विल प्रपोज द नेम ऑफ श्री प्रदीप पडगांवकर एज द कॅन्डिडेट फॉर नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम गोवा.